नमस्कार, गोयच्या गावांतल्यो वेची खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। उत्तर प्रदेशांतल्यान बदलो घेवपाक आयिल्ले गोंया जमनीच्या वादांतल्यान चुलत भावाचो काडलो कांटो। वाचपकारांच्या कर्मचाऱ्यांक पगार मेळना ही तांची चूक म्हणटा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे। केरीच्या विवेकानंद हायस्कुलांत जालो रान भाजी उत्सव। गांवच्या बायलांनी तयार करून हाडिल्ल्यो रान भाजयांचे पदार्थ। अपात्र थारायल्ल्या संचालकांक आतां सोसायटीचोय सोडचो पडटलो ताबो। सहकार निबंधकान जारी केले आदेश। मांद्रेच्या दांडोस वाड्यावेल्या रस्त्याची जावन रावल्या चाळण। चवथी पयली दुरुस्तीची थळाव्या लोकांची मागणी। राख्यांनी सजले बाजार पूण गिरायकांनी फिरयली पाट। वेवसायीक चिंतेन। आता खबरो विस्तारांत। पोरण्या गोंयांत जाल्लो खून हो उत्तर प्रदेशांतल्या जमनींतल्या वादांतल्यान म्हूण स्पश्ट जाला। ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केला। आयतारा करमळी न्हंयत मूळ उत्तर प्रदेशांतल्या गब्बर म्हणटा ताची कूड हातपाय बांदिल्ल्या अवस्थेंत मेळिल्ली। अटक केल्ल्या 4 जाणां मदले 3 जाण मरण आयिल्ल्या गब्बराचे चुलत भाव अशें कळटा। ग्रामीण भागांतल्या बिगर सरकारी लायब्ररी कर्मचाऱ्यांक फाटले 3 म्हयने पगारूच जाल्लो ना। जर पगार वेळेन जाय जाल्यार आवश्यक डॉक्युमेंटाची पूर्तताय वेळेन करात म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची जाप। गांवगिऱ्या वाठारांनी चलपी बिगर सरकारी संस्थांच्या लायब्ररी कर्मचाऱ्यांक फाटले 3 म्हयने जाले पगारूच मेळिल्लो ना। सुमार 300 कर्मचारी पगाराची वाट पळयतात। हातूंत 150 ग्रंथपाल आनी 150 हेल्परांचो आस्पाव आसा। ग्रंथपालांक म्हयन्याक 12,000 जाल्यार हेल्परांक म्हयन्याक 9,000 इतले वेतन मेळटा। हे विशीं आमी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक विचारले जाल्यार गावडेन कडक शब्दांत सांगले की जर पगार वेळेन जाय जाल्यार पगारा खातीरच्या आवश्यक डॉक्युमेंटांची पूर्तताय वेळेन करात। बरेचशे असे आमच्या लायब्ररी भितर जवळ जवळ हे जे कर्मचाऱ्यांचो विषय येतात ते NGO जे लायब्ररी चलयतात त्यांचो विषय आसा। खरें म्हणल्यार हो जो विषय जो आसा पळय तो त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची थोडीशी चूक आसा। चूक कित्याक खातीर आसा त्यांच्यानी जर त्यांचे अटेंडन्स त्यांच्यानी जर सगळे काही गोष्टी व्यवस्थित जर टायम टू टायम भितर जर हाडून जर दिले जाल्यार बिल प्रोसेस करपा खातीर खूब इजी जाता। आणि म्हणूनच हे जो पर्यंत आणि हो विषय तांकां आयचो आनी कालचो न्ही। इवन तांकां हांवें प्रत्यक्षात आपूण हाडिल्ली नाशिल्ली। अगो बाय तुम्ही एक डेट टार्गेट पर तुमकां खबर आसा की सरकार कसो आसा। सरकार 20 तारखे पयलू सगळो सॅलरी जनरेट करता, तुमचे अटेंडन्स दिता, नंतर सरकार ताका पेमेंट घालता। तुमकां तशें गरज ना न्ही। तुमकां जर 5 म्हयन्याची 31 तारीख म्हणून जर दिले जाल्यार इमिडिएटली आज सगळ्यो काही गोष्टी फॅसिलिटी आहा त्यांच्यान जर सगळ्यो काही गोष्टी जर हाडून जर दिल्यो जाल्यार टायम टू टायम तांकां पेमेंट घालपाक जाता। तुजी म्हजे गव्हर्मेंट जे ऑफिस जे स्टाफ जे आसा अकाउंटंट डिपार्टमेंट जे आसा प्रत्येकाची सॅलरी एक दिसा भितर ते घालपाक शकना। सगळ्यांचे कंबाईन जेन्ना आयले त्या वेळाचेर आमकां तें बिल प्रोड्यूस करपा खातीर बरें पडटा आनी अकाउंट्स गेल्या नंतर कारण ताका फायनान्साचो एप्रुवल लागता। हो रुटीन प्रोसेस आसा। आता हो रुटीन त्यांच्या कडल्यान जर काही गोष्टी जर फाटल्यान जर उरता जाल्यार ताका आमी थोडेशे काय करपाक शकना। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द अटेंडन्स शीट एट द रायट ऑथॉरिटी एट द रायट टायम।
विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय केरी आणि जय विविधताय व्यवस्थापन समिती सत्तरी हांच्या जोड पालवान रान भाजी उत्सव आयोजित केल्लो। हो उत्सव खासा केरीच्या बायलां खातीर आयोजित केल्लो। रानटी भाज्यांची माहिती आणि ताचे महत्व शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक कळचे हे खातीर असले उपक्रम राबयतात। ह्या सर्तीन केरी वाठारांतल्या वट्ट 56 बायलांनी वांटो घेतिल्लो। बायलांनी रानटी भाजये सावन वेगवेगळे पदार्थ तयार करून हाडिल्ले। आणि गेल्या वर्सा ज्या प्रकारे सगळ्या पालकांनी जो सहभाग दिलो सहकार्य केले त्याच्यापेक्षा चढ ह्या फावटी भाज्यो आयल्यात आनी व्यवस्थितपणान आमच्यो रान भाज्यांचो उत्सव मनोवपाक सगळे येयल्यात। माचयेर बशिल्ले मुखार आशिल्ले सगळ्यांक हांव येवकार दिता। अजिबात वेळ व्हडले नासतना तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान अशा प्रकारचो सत्तरीन हो बरो एक उपक्रम आमी राबयतात। जातून करून ह्या उत्सवा फाटलें कारण म्हळ्यार म्हज्या ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमच्या रानभाज्यांची नांवां रानभाज्यांचे उपयोग रानभाज्यांचे आरोग्याक कितें महत्व आसा ह्या सगळ्यो गजाली कळच्यो तांच्या मनाक आतां त्यो रुच्च्यो ह्या अर्थान आमी सगळे करतात। आनी हाका ही फावटी आमकां बायोडायवर्सिटीन सहकार्य केला। खास करून नंदाबाजी सरान आमकां हे सगळे सहकार्य करून दिला। हांव सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार दिता। आनी गोवा डेअरीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 संचालकांक सहकार निबंधकान अपात्र थारायले। आता या 14 संचालकांक तेज्या मूळ सहकारी संस्थेचे मूळ वांगडी आशिल्ले त्या पदावेल्यान तांकां काडपाचो आदेश संबंधित सोसायट्यांक दिला। ज्यो सोसायटी हे आदेश पाळिनात तांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी सहकार निबंधकान दिल्या। गोवा डेअरीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 संचालकांक सहकारी निबंधकान अपात्रताय थारायले। आता ह्या 14 संचालकांक ते ज्या मूळ सहकारी संस्थेचे मूळ वांगडी आशिल्ले त्या पदावेल्यान तांकां काडपाचो आदेश संबंधित सोसायटीक दिला। जाल्यार संचालकाचेर कारवाय जावचीच, मात कारवाय जातना ह्या संचालका कडल्यान गोवा डेअरीक जे लुकसाण जाला ताची वसुली लेगीत जावपाक जाय अशें विधान गोवा डेअरीचे आदले अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकरान केला। निलंबन जालें ते एक बरी गोष्ट आहा, तांकां नोटीसी गेल्या तेही बरी गोष्ट आहा। नोटीसी वचोन सगळ्यो वचोन पूण मेन मुद्दो कितें आसता, नोटीसी गेल्यो सगळ्यो गेली म्हण काय ना, जे डेअरी लॉस जाला तेजी रिकवरी केन्ना जातली गाय ज्यो आतां नोटीसी गेल्या त्यो कोणा तरी सेव करपा लागून गेल्या, कोणा भिश्रावपाक गेल्या बिश्ट्यो गा कित्या लागून गेल्या की आतां ते जवळ जवळ तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या 6 म्हयने जाले। 6 म्हयन्यां तांकां नोटीस बिटीस कांयच धाडूं ना। म्हणजे पर खंयचे तरी संघाचेर अविश्वास ठराव येयला म्हणून खंय नोटीस तांकां धाडल्या। म्हणजे काल म्हाका 2 जाण हे निलंबीत केल्ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेळ्ळे की तांकां नोटीस धाडल्या म्हणून खंय तांकां नोटीस धाडल्या, अशें जावपाक जायना। सांगपाचें म्हळ्यार कितें, दोन नोटीस धाडल्या ते बरोबर तेंची रिकवरी जावपाक जाय। हेजे पयलीं 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले कित्याक फोगेर नोकरेर भरती केली म्हणून। तेजेर 1,35,00,000 रिकवरी जी आशिल्ली ती रिकवरी करपा लागून जेन्ना हांव गोवा डेअरी चेअरमॅन धाडलो तेन्ना हांवें तेजेर नोटीस धाडून रजिस्टर डिपार्टमेंटान ताका 11/5/2020 रिकवरी नोटीस धाडली। तेजी रिकवरी आयज मेरेन ना, 3 वर्सां जालीं। तशीच ह्यो धाडटल्यान रिकवरी ना, परतून तेच येतले, तेच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परतून चेअरमॅन जाले, परतून हे जाले, अशें जावपाक जायना। कोणा एकल्याक सेव करपा लागून बेश्टी भिश्रावपा बडी दाखोवन जायना, हेजी एक्च्युअल रिकवरी जावपाक जाय। आज गोवा डेअरी लॉस जाल्या अशें करीत रावतले कित्याक हेजी रिकवरी जावची ना। आनी हितून भितर कितें जाल्यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांची रिकवरी जाता, उरल्याची स्टाफांची ती रिकवरी जावपाक जाय। जे स्टाफांनी जें कितें केल्लें ह्या प्रकरणांत तेजी रिकवरी जावपाक जाय। इतले मजगती अपात्रताय संचालकाच्या याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या सप्तकाक सुनावणी जावपाची आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मांद्रेच्या दांडोस वाड्या वयल्या रस्त्याची चाळण जाल्या। पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान रस्त्या वेल्यान येरादारी करतल्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। फोंडकुलां इतली व्हडली आसात की तांचो अदमास येना आनी लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून चवथी पयली रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। नमस्कार, सध्या आम्ही दांडोसवाडा मांद्रे या वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याच्या परिसरात आसात आणि ह्या रस्त्याचेर नजर मारली तर आपणाक दिसून येतात की ह्या रस्त्याक ठिकठिकाणी फोंडकुलां पडलेली आसा आणि ही फोंडकुलां बुजोवपाक भौशीक बांदकाम खाते रस्ता विभागान आयज मेरेन यत्न करून नासल्यान ह्या रस्त्याच्या वाहनांक व्हड्या प्रमाणात त्रास जाल्ले आसा। अनेक वाहनां ह्या डबक्यांनी पडून अपघात जाल्ले आसा। भौशीक बांदकाम खात्याचे पुराय दुर्लक्ष जाल्या कारणान ह्या रस्त्याची स्थिती भयानक जाल्ली आहा। फाटल्या दिसांनी भूमिगत वीज
केबल घालपा खातीर हे रस्ते खणलेले, परंतु ज्या पद्दतीन रस्ते खणल्या त्या पद्दतीन ताची दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ली, पूण ती दुरुस्ती आयज मेरेन जावंक ना। त्यामुळे लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता। सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती चतुर्थी पयली करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। भयण भावाचे नाते घटमूट करपी परब म्हळ्यार रक्षाबंधन। फाल्यां बुधवारा रक्षाबंधन गोंयची मार्केटां राखयांनी भरल्यात। वेगवेगळ्या डिझायनाच्यो आकर्षक राखयो लक्ष वेधून घेतात, मात मार्केटांनी राखयां खातीर तितलीशी व्हडली गर्दी ना। रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर राजधानी पणजे सयत हेर शारांतली मार्केटां फुल्ल्यात। भयण भावाचे नाते दृढ करपी ही परब। बाजारात वेगवेगळ्या तरांच्यो राखयो आयल्यात। भुरग्यांच्या आवडी प्रमाण जाणट्या नेणट्यां खातीरच्यो वेगवेगळ्या तरांच्यो राखयो बाजारात आयल्यात। रक्षाबंधन आयली की एक भयण आपल्या भावा खातीर राखी घेवपाक तेका मोल लागना, कारण म्हटल्यार भावाचो तितलोच मोग भयणीचेर आसता आनी भयणीचो तितलोच मोग भावाचेरूय आसता। जाल्यार आयज आमी पणजे बाजारांत गेल्ली आनी पणजे बाजारांत आमकां वेगवेगळ्या तरेच्यो राखयो पळोवपाक मेळ्ळे। हे राखयांचे मोल जे आसा ते 5 रुपया ते 1500 रुपया मेरेनूय आसा। आनी भुरग्यां खातीर आनी जाणट्यां खातीर किंवा नेणट्यां खातीर अशे वेगवेगळे म्हणजे प्रकारच्यो राखयो आमकां पळोवपाक मेळ्ळे। भुरग्यां खातीर म्हणजे भुरग्यांक खूब तरेची सारके कार्टून्स आवडटा, तर वेगवेगळे प्रकारचे कार्टून्स डोरेमॉन किंवा मिनियन किंवा वेगवेगळे म्हणजे जे भुरग्यांक आवडटात ते प्रकारचे आमकां थंयसर राखयो पळोवपाक मेळ्ळे। तशेंच व्हडल्यांक खातीर गणपती किंवा चानीची सुद्दां राखी आमकां थंयसर पळोवपाक मेळ्ळी। जाल्यार खऱ्यांनीच रक्षाबंधन फाल्यां येता आनी भावान भयणीची रक्षा करपा खातीर एक जो आमी धागो जो भावाक बांदता तो सदांच अटूट असो धागो उरचो। आनी आयज आमी अशेंच पणजे बाजारान हे सगळ्या तरेच्यो राखयो पळयल्यो। मात अंदू वर्सा राखयांचो खप सामको उणो जाला। खपूच नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांक खंत। हांव आसा कुडचड्यार बाजाराक आनी कुडचड्या बाजार जो आसा तो राखयांनी भरलेलो आसा, कारण फाल्यां रक्षाबंधन आसा आनी खंय तरी भयणी ज्यो आसा त्यो आपणा भावाल्या खंय लग्न जाल्लें आसा ह्या घरांक आलेली खंय तरी आपणा भावाक राखी बांदपाक वयतली, तशीच घरांक जी आसा ती आपल्या भावाक राखी बांदतली। आनी तुमी पळोवंक शकतात हांगा वेगवेगळे तरेचे राखी ह्या दुकानांनी डिस्प्ले केल्ले आसात। भुरग्यां धरून त्या जाणटेल्या पर्यंतचे जे पॅटर्न आसा हे हांगा दुकानांनी तुमकां पळोवपाक मेळटले। तशेंच मुख्य म्हणल्यार जे बाजार आसात ते ह्या वर्सा खंय तरी मातशे खाले दिसतात, कारण तितलो जो क्रेज आसा रक्षाबंधनाक तो दिसना। पूण आतां पळोवंक शकता तुमी हे जे दुकान आसा तेंय बी खंय तरी खाली खाली आसा, कारण पयलीं जी क्रेज आसताली रक्षाबंधन खंय तरी भयणी आसात प्रत्येक दुकानांनी तुमकां गर्दी पळोवपाक मेळटाली, पूण ह्या वर्साक तितली दिसना। आनी खंय तरी जे दुकानां आसा तेंकाय खंय तरी बिजनेस आसा तो खंय तरी कमी असो दिसता। आनी पळोवपाक गेले जाल्यार एक जे रक्षाबंधन जे आसा ते खंय तरी एक भयणी आनी भावाचे नाते आसा तेका घट करता। आनी पयलीं जे पॅटर्न मेळटाले राखयांचे तेय हांगा तुमकां हे फावट पळोवपाक मेळटले। आनी तशेंच गरिबांक धर ते श्रीमंता पर्यंत जी राखी आसा ती ह्या दुकानांत तुमकां अवेलेबल आसता। हायवे रुंदीकरणावेल्यान बॉम्बकारांची दिशाभूल चालू आसा। तांच्या आंदोलनाकूय दिशा ना। जे लोक आंदोलन करतात तांकांच खबर ना ते कित्या खातीर आंदोलन करतात ते। बेश्टी गाराणी घालची न्ही म्हूण थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेचो आंदोलन करपी बॉम्बकारांक सल्लो। हो तुम्ही मागिल्लो रस्तो आपल्याच मतदारसंघातल्या लोकांक थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन सल्ले दिल्यात। विशय हायवे रुंदीकरणा आड चलिल्ले भोमाच्या लोकांच्या आंदोलनाचो। मंत्री गावडे म्हणटा भोमकारांचे आंदोलन कित्याक चल्लां ते खंय तांकांच खबर ना। तांचे आंदोलनाक दिशा ना। बेठीक गाराणी खंय घालची न्ही। हे पयलीं गाराणी घातिल्ल्यांचे कितें जालां ते खंय सगळ्यांनी पळयलां। ह्या लफड्यात पडचे न्ही म्हूण गोविंदाचो भोमकारांक उलट सल्लो। एकंदरीत भोमाचो विषय जो आसा तो पॉलिटिसायज जायत आसा, कारण गोविंद गावडे सारकेल्या मनशान आमदार ह्या नात्यान हांव सगळ्यांच्या समस्त मुखार वचून ज्यो काही गोष्टी म्हणजे ज्या कारणा खातीर भोमकार आंदोलन करपा खातीर मुखार सरिल्ले आसात, खरें म्हळ्यार त्या कारणाक कांयच तथ्य ना। तांकां तांची दिशाभूल केल्ली आसा।
हांवें सदांच म्हणिल्लें आसा की हांव भोमकारांच्या बरोबर आसा, पूण होच प्रस्ताव तांकां हांवें दिल्लो आशिल्लो कारण म्हजो डायरेक्ट स्टेटमेंट आसा की आय प्रिफर्स फॉर द बायपास. पूण जे वेळाचेर हो विशय जेन्ना येयल्लो बरेचशे जाण शेतकार म्हणूं नाका, तेन्ना ग्रामस्थ म्हणूं नाका विरोध करपाक लागिल्ले आसात. आनी आज हांवें तांकां सांगिल्लें आसा सगळ्या लोकांक वचून तुमचे जे एफिडेवीट जे आसा, ज्यांचे जमनी ज्यो आसा, ज्यांचे काही गोष्टी वतात, तुमकां खंयच्यान रस्तो जाय त्या संदर्भात तुम्ही थोडेशे दाखयशी. कशें आसा आंदोलनाक दिशा ना, ते दिशाहीन जाल्ले आसात. खरें म्हणल्यार ह्या लोकांक जर कितेंय जर जाशिल्लें न्ही जाल्यार पयलो एक सिस्टम आसा, पंच आसा, सरपंच आसा, आमदार आसा, PWDचे ऑफिशियल्स आसात, तांकां सगळ्यांक मेळून हे सगळे लोक आज आपली कितें डिमांड आसा ती मागणी पूर्ण करपा खातीर दसाक लागता आशिल्ले. पूण तांकांच खबर ना आमी कितें मागता आनी सरकार तांकां कितें दिवपाक सोदता. आज दिशाभूल करणारे लोकां पासून पयस रावचे अशें हांव भोमच्या नागरिकांक सांगूंक सोदतां. आनी तांकां बरे तरेची भलायकी आनी यश देवाच्या नांवाचेर कसली घराणी कोणीन घालची न्ही. आमी पळयलेलें आसा घराणी कोणी घातिल्लें तांचें कितें जालां तें. तशें त्या लफड्यान तुमी पडचे न्ही. हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा तुमचे सगळ्यांचे नागजरकारांचे घर जर कोणाचें एक जर वता जाल्यार तुमचे पेक्षा गोविंद गावडे पयलो थंय उबो आसतलो. हें वारंवार हांव सांगितलें. जशे PWD मंत्री निलेश काब्रालान पत्रकारांक भोमा हायवे रुंदीकरणाचेर 3D प्रेझेंटेशन दिलें, तशें प्रेझेंटेशन खंय गोविंद भोमकारांक दितलो. आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री आमचे कलीग श्रीमान निलेश बाब काब्राल हाणीन 3D काल पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन खास करून तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आसा. आनी ह्या संदर्भात गांवच्या लोकांक सुद्दां तेच पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन आमी दिवपाचें ठरयलेलें आसा. ब्युरो वांगडा गोमंतक TV खातीर विराज कामत. रवींद्र भवन मडगांव हांगा पांय तियात्रीस्ट जुआंव आगोस्तिनो फर्नांडीस हांकां तांच्या 76व्या पुण्यतिथी निमतान रवींद्र भवन समिती सदस्य आनी तियात्र्यांच्या उपस्थितीत श्रद्धांजली ओपली. पांय तियात्रीस्ट जुआंव आगोस्तीन फर्नांडीस हाणें गोंयांत तियात्राचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी म्हणून गोंयचे तियात्री फकत गोंयांतूच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पावले अशें मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलक हाणें उलोवप केलें. ह्या वेळार गोंयचे नामनेचे तियात्रीस्ट जॉन डिसिल्वा आनी प्रिन्स जॅकॉब लेगीत हाजीर आशिल्ले. On the occasion of death anniversary of Pai Theatres हांगा जमल्यात तातूंत उडास करपाक ताणें तियात्राची बुन्यादी फातर घाल्लो आनी आज तियात्र आज आमचें सगळें गोंयभर न्ही तर आंतरराष्ट्रीय मळारूय पावला. भायर लोक वचून तियात्र करपाक लागला, डिमांडूय वाडला. ही खूब बरी गजाल आनी खरेंच ताज्या आत्म्याक आतां शांती मेळटली कित्याक तियात्र वाडत आसा दिसान दीस. नवे नवे भुरगे येता काम करपाक, ही खरी बरी गजाल आसा. म्हगेले फकत सगळे तियात्रिस्टां कडेन मागणी आसा की रवींद्र भवन सदांच तुमचे बरोबर आसतलें. पांय तियात्रिस्ट जॉन आगोस्तीन हॉल हें आयज पांय तियात्रिस्ट जॉन आगोस्तिनाची डेथ एनिवर्सरी 76 मनयतात, पाळटात. पांय तियात्रिस्टान आमकां एक रस्तो दाखयलो तियात्र कसो करपाचो आनी खंय मेरेन पावोवपाचो. आयज तियात्र पावला, बरोच पावला, पूण ताका जेन्ना मान मेळटलो तेन्ना आमी तियात्रिस्ट सगळे एकठांय जावन रीत माणसुकीचे तियात्र आनी बरे उंचल्या दर्ज्याचे तियात्र करूंक लागतले. आनी करूंक आमकां रवींद्र भवनाक जायत्यो सवलती आतां मेळूंक शकतात. कारण नमस्कार, देव बरें दीस. आयज पांय तियात्रिस्ट जॉन आगोस्तीन हेगेली डेथ एनिवर्सरी आनी ह्या निमित्तान आमी हिंगा सगळे एकठावले ताका होमेज दिवपाक, श्रद्धांजली दिवपाक. आनी आयज हो एक व्हड खुशालकाये दीस कित्याक तियात्रांची बुन्यादी फातर जे भाशेन ताळक बाबान गायला ते पांय तियात्रिस्ट जॉन आगोस्तिनान गायलो. आनी आयज हो तियात्र जो गोंयां बॉम्बे सुरू जालो तो आख्या संवसारभर गाजता. जे सुवातांचेर आमगे गोंयकार भाव पावले ते सुवातीचेर आमगे गोंयकार भावांनी तो तियात्र उखलून दवरलो. सांताक्रूज गांवांतली फामाद माडी व्हडा उमेदीन मनयली. सांताक्रूज कपेलान प्रार्थना जाल्या उपरांत बावटो हुबोवन माय मारयांक आर्गां ओंपली. ह्या सणाक माडी म्हणटात.
वालांकणी फेस्ताच्या नोवेनाच्या पहिल्या दिसा सांताक्रूज कपेलात धर्मीक विधी करून माडी मनयतात आणि फेस्ताच्या परबेक सुरवात जाता। हो दीस आंकवार माय मारियाच्या जल्माचो दीस जो पुराय संवसारभर मनयतात। ह्या दिसा माडी उबी करून माय मारिया कडल्यान बेसाव घेतात। माडी हे जैताचे प्रतीक जावन आसा। क्रिस्तांव भावांसयत हिंदू भाव लेगीत हे माडयेचे परबेत उमेदीन वांटो घेतात। पळयात माडयेची परब। संवसारात आंकवार मारयेच्या जल्माचे परबेक आमी भायर जाता। आयज बावटो उडोवन माडी आनी वाऱ्यार सोडून आमचो एकूच हेतू जाला आनी तो म्हणल्यार आंकवार मारये चवथीवंत जेजू देशी। आमी कडेन जायते फावटी जावं व्हड त्रासाक पडल्या जावं झुजाक येता आसतना ते बावटो घेवन येताले आनी हाचो समज म्हणल्यार बावट्या उद्देशी चवथीवंत जावपाक आनी खरेंच आमचो क्रिस्ती धर्म चवथीवंत आंकवार मारये उद्देशी जेजू यानीक आमकां मेळ्ळो। वचन आयज हे आंकवार मारयेक नुयच क्रिस्तांवां सगळे धर्माचे मनीस तिका मान दितात। जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जो कोण मनीस पासार जाता तो आपली मान तिका भागयता। कित्याक पातका भिडेन ती जल्मली आनी पातका भिडेन तिणें जेजूक जल्म घातलो। परबेक ज्या जल्माचे परबेक आमी भायर जाता आसतना नुयच परब करून सुखोवंक फेस्त कशें येयलें गेलें वचून भावार्थान आमी वाडूंक भोव करून देसाचे मागणे जे तिणें संवसाराचेर सूख आमकां फाव केला ताचो बरो उपयोग करून आमी चवथीवंत जावंक आमची इच्छा। तर हेच यानीक तुमकां तेचे उद्देशी मेळोवंक आमकां सगळ्यांक बरेपण मेळोवंक आमी त्या देवा लागीं आमी मागया। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मुरगांवच्या रवींद्र भवनात एसी चिलर प्लांट बसोवपाच्या कामाची मंगळारा शुभारंभ जालो। भूमिपूजनाची विधी करून ह्या कामाची सुरवात जाली। हो प्लांट फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आशिल्लो। मुरगांव रवींद्र भवनांतल्या मुख्य ऑडिटोरियमांत कार्यावळीचे पयली प्रमाण आयोजन करपाक मेळनाशिल्ले, मात आतां हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आमदार संकल्प आमोणकर हाणें म्हणलां। हो आमचो जो रवींद्र भवनाचो जो मेन ऑडिटोरियम आसलेलो वीर सावरकर हो एक लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो आनी सगळे आमचे जितले नाटककार आसलेले तियात्रिस्ट आसलेले सदांच तेंचो डिमांड आसलो की बेगीनच्या बेगीन करचो म्हूण स्टार्ट। कित्याक जी पयलीं आमी नाटकां आनी जी तियात्रां हांगा जाताली ती कितलीशीं वर्सां हालीं बंद आसलेली, फक्त ऑडिटोरियम बंद आसल्या कारणान। कित्याक जो एसी प्लांटाचो तो तुमकां खबर आसा बंद कोविडाच्या टायमार तो बंद उरलो आनी तेन्नाच्यान तो इश्यू जालो आनी तो बंद पडलो। बट तेज्या उपरांत आमी टोटल फॉलोअप करून घेतलो। खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या चेअरमॅनाक जयंत जाधवाक, तशेंच तेंची टीम डॉक्टर वायस चेअरमॅन धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आनी तेंची टीम तेंच्यांनी कंटिन्युअस जे तेंच्यांनी फॉलोअप केले। म्हाका दिसता एवरी डे म्हटल्यार जाता एवरी डे तेजो कॉल आसतालो बाबा खंय पावयला खंय जाला आनी त्या प्रमाणे आमी तो फॉलोअप करून गव्हर्मेंटा कडेन इवन एसेंब्लीन तो उलोवन एसेंब्लीन सुद्दां इश्यू काडून म्हाका इन द हावस एश्युरन्स दिले मंत्र्यान श्री गोविंद गावड्यान की बाबा आपूण फाल्यांच्या दिसा भितर ते करून घेता म्हणून एस्टिमेट जाल्लो आसा। मग ते फॉलोअप करून आनी मागीर तेन्ना एसेंब्ली चलता तेन्नाच आमकां वर्क ऑर्डरी थंयसून PWD मिनिस्टरान निलेश काब्रालाक इश्यू करता म्हणून सांगली। खूब बरें दिसता की आज 2 वर्साच्या गॅपान आज कितें रवींद्र भवनाचें एसी प्लांटाचें काम स्टार्ट जाता। सगळ्यान पयलीं हांव जयंताक देव बरें करूं म्हणटा की 2 वर्सां जरी आमचो ऑडिटोरियम बंद आशिल्लो पूण कार्यक्रम खंयचेच बंद जायनासतना धाकट्या प्रमाणार का जायना पूण प्रत्येक लोकांचो जो डिमांड आशिल्लो तो तांणी एक पूर्ण करपाचो प्रयत्न केलो आनी खुबशे प्रोग्राम म्हणजे एकदां व्हडले ऑडिटोरियम जाता ते पसून धाकट्या ऑडिटोरियमान तांकां वेवस्थीत बसून तांणी बरी वेवस्था लोकां खातीर केली ताचें अभिनंदन करता।
न्यू प्लांट येता हो खूब व्हडलो डिमांड आशिल्लो आनी म्हाका दिसता की तियात्रांनी नाटकांत न्ही खुबशे स्कूल गॅदरिंग्स जातालीं, हांगा रिलिजियस फंक्शन्स जातालीं, सोशल ऑर्गनायजेशन्स आपली फंक्शन घेतालीं आनी मुरगांव तालुका खातीर हो एकूच असो स्पॉट आशिल्लो जो एक मोठे म्हणजे 700-800 लोकांचें गॅदरिंग करूंक आमी शकतालीं आनी त्या खातीर आज चड उमेद जाता की आज ते परते स्टार्ट जाता आनी ताणें सांगलें अशें 2 म्हयन्यांनी ते 3 म्हयन्या भितर मॅक्झिमम. दर सोमारा वरवीं सांखळेचो सप्तकी बाजार आतां सप्तकान 2दा भरतलो. सांखळेच्या व्यापाऱ्यां कडल्यान हो बाजार सप्तकांतल्यान 2दा भरचो अशी मागणी जातकच सांखळे पालिकेन तसो निर्णय घेतला. हे विशीं नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हिणें बाजारांत वचून व्यापाऱ्यां मदीं तशेंच पसरेकारां मदीं जागृताय केली. आमकां अशें दिसता की सद्या तरी हे मार्केट कांयच ना, हे बाजार सुद्दां तो जालो जाल्यार गिरायक ना. हे बाजारात कोणूच येयना सांखळे बाजारात. हेरा दिसा तर कोण ना, 2 दीस केलो जाल्यार सुद्दां व्हडले उपकार जाताले आमचे. पूण तो करता आसतना कसो करचो की जे वेपारी सोमारा बसता तेंच्यांनी आयतारा येवपूच जाय हांगा बसपाक आनी आयतारा येयना जाल्यार सोमारा बसोंक दिवंक जायना. तशें स्ट्रीक मातशी मुन्सिपाल्टीन रावची. आमचे नगराध्यक्ष रश्मी आसा तेणें मातशें पावल चलचें कित्याक सगळो बाजाराचो सगळो वाट लागलेली आहा पयलीं पासून. म्हणून मातशें कितें आहा हो बाजार थारोवन कोणाकूय गिरायक जावं न्ही. आमी आतां फुलांचो धंदो आहा म्हाजो पूण गिरायक ना, श्रावण सुद्दां जावन गिरायक ना, लोकूच बाजाराक येयना. कितें तरी सुदारणा जावची. बाजार केल्यार सगळ्या लोकांक फायदोच आसा न्ही. आतां कशें आसता वीकली एक दीस बाजार म्हणल्यार सगळे लोक येता, भायले येता, पेडचे येता आनी खंयचे येता. त्या लोकांच्या आसतना लोक वाडटा. पयलीं हरचे तर 8 दीस ना, तेणी पळयता हांगा लोक पडून येयना. बाजाराक येवंक सगळे लोक येता आनी अशें आमी करता आनी हो निर्णय खरोच बरो आसा. ते लोकांचे कितें मात बरें आसलें न्हू. बऱ्याचशा वेळा आमी पळयता की हो 2 बाजार जावप हें आमकां खुबशें फायदेशीर आसा. कित्याक आयतार बाजार हो आमच्या कुशीन एक जाता, त्या पासून आमकां सोमार बाजार हांगा जायना कित्याक हो वर्किंग डे आसल्या कारणान. सो आयतार आनी सोमार जेन्ना बाजार जाल्लो तेन्ना सांखळेकारांक खुबसो फायदो जातलो. खूब दुकानांक असो जातले की फायदोच जातलो आनी बाकीचे दीस व्हडलेशे ना. आमकां इम्पॉर्टंट बाजार जो आसा तो आयतार सोमार जावो. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.